खणी आणि भूगर्भशास्त्र संचालनालयाच्या अधिकारी दिवचल वाठारात गस्त घालीत असताना तांकां सर्वे क्रमांक 633 जाग्यांत चलपी ह्या बेकायदेशीर चिरेखणी विशीं कळ्ळें आनी तांणी कळाव करिनासतना खणीचेर धाड मारली। पावर टिलर आनी हेर माकनांच्या मजतीन हे चिरे काडपाचें काम सुरू आशिल्लें। हे धाडीत अधिकाऱ्यांनी पावर टिलर, हॉरिझॉन्टल स्टोन कटिंग मशीन, 2 जनरेटर, ट्रिपर टक तशेंच हेर माकनां जप्त केल्यात। आज गोंयान जर समाज पळोवंक वयशी जाल्यार जी सरकाराची सुद्धा जर समाज सरकारी जर समाज इमारती बांदकाम करता जाल्यार थंय सुद्धा जो चिरो जो येता, जो फातर येता, तो गोंयान मॅक्सिमम जाग्या वयल्यान हांव तुमकां सांगूंक सांगता की 90% जो फातर येता तो इल्लीगल जाग्या वयल्यानूच येता। कित्याक गोंयान मोठ्या प्रमाणे इल्लीगल मायनिंग चालू आसा। आनी सेकंड म्हटल्यार पळय, फाल्यां आयज रेती बंद जाल्या, गोंयांतल्या लोकांक भायरसून घेवची पडटा, आमच्या गांवांतल्या लोकांक, गरिबांक, तांकां तेजो मोठो फटको बसलेलो आसा। तसोच फाल्यां जर समाज चिरो जर आमी म्हणिना, हांव म्हणिना की इल्लीगल करचो न्हू, बट सरकारान हेजेर एक कितें तरी प्रोविजन काडून, हेजेर मार्ग काडून तो एक गोंयान हो चिरो चालू करचो। इलिगॅलिटी सगळीच कडेन चालू आहा। आमी तांकां सपोर्ट करता अशातली गत ना, पण आयज लोकांक, गरीब लोकांक कितें तरी बांदतले, गांवां शहरांनी विकास करतले, खंयची डेव्हलपमेंट सुद्दां खंयची तेंची गव्हर्मेंट सुद्दां डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार चिऱ्याची गरज आहा। सो सरकारान तेचेर विचार करपाचो, एक फर्म असो एक निर्णय घेवपाचो, तांकां टॅक्स बसोवन तेंचे जे खणी आहा ते लिगली कशें चालू जावचे हेचो विचार करपाचो। पळय आतां कशें आसा न्ही, सगळेच म्हाका दिसता सरकारान काय अजून खंयचे खाणी हे लायसन दिवंक ना। सो थंयच कित्याक खूब कडेन म्हाका दिसता अशे इल्लीगल खाणी चलतात। आनी म्हाका म्हज्या हिशोबा प्रमाणे म्हणजे जे काल म्हाका हे मेळ्ळां ते म्हाका दिसता मायन्स डिपार्टमेंटांनी रेडी घातलेले आसात। सो कशें आसा, सरकार आपलें काम करता इल्लीगली करपाचें, लोकांनी जाता ते कायदेशीर करपाचें, सरकारा कडल्यान परमिशन्स घेवन करपाचें। स्टुडंटा खातीर जाता काय